So Gable, welcome to Saligao. I've known you for many years. Yeah, I know. Can you please introduce yourself and tell us a little about the work that you do in the world of promoting Konkani in this distant city of Bombay? Yeah, thank you very much for the question. Gabriel D'Souza. हांव जल्माला मुंबईत माहीम. होय. जायती वर्सां म्हजे फॅमिलींत म्हजो भाव कोंकणी म्हळ्यार म्हणजे तियात्र कांतारां घडपी आनी तियात्र दाखोवपी आनी तीच आवड म्हज्या कुडींत रिगल्या. तीच आवड म्हज्या कुडींत रिगल्या आनी सोकास सोकास हांवूय कांतारां घडोवंक लागलो. हो मोग आनी म्हजो मोयपास पळोवन कोंकणी सवय म्हजो एक अंकल कसो लॉरेन्स ब्रिटो ताणें म्हाका उत्तेजन दिलें ह्या कोंकणी मळार फुडें सरोंक. आनी हांव एक तियात्रीचूच न्हय पूण एक बरोवपी जावंक पावलो. कोंकणी मळार बरोवपी जावंक पावलो आनी ते म्हजी आवड फुडें व्हरोंक म्हाका संपादपी एडिटर गोवन रिव्ह्यूचर पावस पी डॅकोस्टा ताणें म्हाका जायतोच आदार दिलो आनी तोच वावर घेवन हांव कोंकणी मळार म्हणजे तियात्रा मळार आनी पुस्तकां मळार बरोवपा मळार तेच परी विक्री करपाक आनी कोंकणी भासूय शिकोवपाक दुसऱ्यांक कोणान कोंकणी नोकोत तांकां भास शिकोवपाक कोंकणी वर्ग कोंकणी क्लासीसूय हांवें आयोजीत केल्यात आमच्या संपादपी पावस वी डकोस्ताच्या आदारान. But the unusual thing, Gable, is the way you sell and promote Konkani books every Sunday morning in front before the Mahim Church, right? In the compound. Yeah. Can you tell us a bit about that? होय, सुरवातेक जायती म्हणजे क्रेज हाडलेली लोकांची. खंयच्या वर्सांनी? आता जाले 2010 वर्सां म्हणून येतात जेन्ना हांवें म्हजे पयलेंत मागण्याचें पुस्तक काडलेलें. मागण्याचें पुस्तक ऑरा प्रोनाबिस आवे मारिया ऑरा प्रोनाबिस. कितले रुपयाक? ते फकत ताचें मोल हांवें धरलेलें 10 रुपया. 10 रुपया धरलेलें. कित्याक हें म्हजें जावन आसलें सपोना. देवान म्हाका 50 वर्सां जिवीत फावो केलें आनी ती आर्गां दिवपाक म्हणून हांवें तें पुस्तक भायर काडलें आनी ताका जायत पाठिंबो मेळ्ळो. जायतेच लोकांक बरें दिसलें तें मागण्याचें पुस्तक घेवन. आनी हांवें म्हज्या ह्या गांवांतूय आजगांव गांवचो हांव जे सावंतवाडीन आसा आजगांव गांवचो तिचोरी तें पुस्तक हांवें लोकांक दिलां. तर लोकांक जायतें आवडलें आनी त्या दिसा सावन हांवें विक्टोरिया इगोर्जेन म्हजो वावर सुरू केला. थिंगासर हांव सीडी आनी पुस्तकां इंग्लीश आनी कोंकणी दोनूय पूण जी गोवा रिलेटेड आसात तीच. कितले बूक विकल्या तुवें समज? हांवें आतां पळोवंक गेल्यार बोंबयकार आमच्या बाप फ्रेडी तुमच्या आदारान जे आमकां नेहमीत पाठयतात आमचे कोंकणी पुस्तकां आनी इंग्लीश पुस्तकां. तर जायते हांवें पुस्तकां सुरवातेक लागी 80 पुस्तकां ती हांवें बोंबयकार सोंपयल्या. एक तेंपार बोमोय म्हणटा पळय ते एकदम महत्वाचे जागो आसलो कोंकणीक न्ही. इट यूज टू बी द सेंटर ऑफ ऑल कोंकणी प्रोडक्शन एज आय ऑफन आर्ग्यू. Your theaters came from there, your books came from there, your magazines came from there. आता ते सगळे चेंज जाले न्ही. कित्याक म्हणून? होय ते आस्ते आस्ते आदी पयलें वातावरण म्हणटा ते सगळे सावथ बॉम्बेकूच आसलेले. धोबी तलाव, बायकला, परेल, माहीम म्हणटात ते वाटेन लोक सगळो वस्ती करून आसलो. आतां सगळ्याक शिपडल्यात सगळे नॉर्थ बॉम्बे गेल्यात, सबर्ब्सान रावपाक गेला. तर जो लोक कोंकणी उलोवपी आसलेलो लोक ते वाटेन गेला. पूण तांच्यांनी आपली भास थिंगासर व्हरोंक ना. ही दुखीची गजाल. भास व्हरोंक ना म्हणजे ते उलोवंक तजवीज करिनात कोण, शिकोवंक तजवीज करिनात कोण. तेका लागून म्हणटा म्हज्या मोणे वरवणे विक्री आमची सकला पडलेली आसा. जायते जाण
कोंकणी वाचूंक शिकना आणि उलोवंकूय शिकना. Added to it that the reading habit also is declining. Exactly. In that sense. So here when you say the communities have spread out today, in which areas are they? Mostly Borivali, no, and other places. Borivali, Mira Road पासून लोक आसा. Mira Road. भाईंदर तितलो ना. Mira Road चड आसा. आमच्यो गोंयकार लोक Mira Road. थोडे भाईंदर आणि वसई नाला सुबारा थंयसर पासून लोक पावलेलो आहा. It will take some time before these groups can reorganize themselves and build their links. But in the meanwhile, they might lose the connection they had with the Konkani language, no? होय, तशें जावंक दिवंक फावना आसलें. जर आमी 4-5 जाण एकठांय येवन हो वावर करीत जाल्यार तर म्हाज्या हिसपान आमी ह्या आमच्या कोंकणी भाशेच्या कोंकणी मोगयाच्या लोकांक आमी ओडून हाडूंक शकता. पूण तो वावर करून फुडें सरना कोण. बरें, पूण आयताराचे तुमी कशे विक्री करतात? तुमचे प्रोसेस कितें आहा? कितल्यांक वयता तूं आनी कितले बूक वता तूं? होय, म्हणजे आतां जायती पुस्तकां आसात. जशी आमी गोवा 1556 फॅडिबॉक म्हाका पाठयतात ते बूक म्हणजे जायते आसात थिंगासर. इंग्लिशीन आनी कोंकणी आसात. दॅट इज द लीस्ट वी कॅन डू. सो एनी टायम दॅट्स नॉट अ इश्यू. आनी तेच भाशेन शेजार डिमोलेचे मागीर तियात्राची पुस्तकां आसात. सो तुजो मातसो टेबल कसो आहा थंयसर? यू कॉल इट गेबल्स कोंकणी टेबल. होय, गेबल्स कोंकणी टेबल हे नाव दिलेलें आहा. बरें, कोंकणी टेबल. खंय इगोर्जे भायर? हय, कंपाउंडान आंब्याच्या झाडां पोंडाक म्हजें टेबल आसा. बरें. आनी कितल्यांक केन्नाच्यान? सकाळी हांव 6 उठ्ठा. म्हजे घर लागींच आहा बोगलेगा. आनी 6:30 हांव म्हजें मांडूंक सुरू करता सगळें. आनी पयले मीस 7 वरांचेर आनी उपरांत 9:30 मीस जाल्या उपरांत 10:30-11 पासून हांव आसता. केन्ना केन्ना लातीन भाशेनूय मीस जाता आमच्या इगोजेन. लातीन दर म्हयन्याच्या पयल्या आयताराक. हय, 11 वरांचेर मीस जाता. तर केन्ना हांव ते मीस सुरू जायसर हांव आसता. आनी म्हाका ह्या दिसांनी रावंक मेळना कित्याक हांव पॅरिश कावन्सिलानूय आसा. तर चड करून लातीन मिसाक म्हाका रावंक मेळना. ते पॅरिश कावन्सिल मिटींग म्हाका अटेंड करची पडटा. आनी एज अ कोंकणी CLC रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव कोंकणी CLCन आसा. तर ताचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कोंकणी PPC फेस्टल काउंटरान हांव आसा. कोंकणी वाचपी मुंबयांत कोण उरल्या? विच एज ग्रुप? कसले लोक? आतां पळय, तशें पळोवंक गेल्यार 50 वर्सां अदीक कोण आसात तांकां अजून पासून आवड आहा. आनी जे मेरेन ते वाचतात आनी म्हणटात ते आनी उलयतात ते मेरेन म्हाका दिसता मुंबयन कोंकणी उरतली. कोंकणी भास आमची उरतली ना. पूण सांगूं जायना कित्याक समटायम्स वॉट आय फील इज दॅट न्यू स्ट्रेंथ्स कम फ्रॉम स्ट्रेंज प्लेसेस, स्ट्रेंज अँड अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. Goan culture they got a great fillip from the internet, for example, which before the 90s was not there with us. So where it comes from, we don't know. How it picks up, we don't know. So there, I don't know whether. So आम्ही कोंकणी वर्ग म्हणजे बेसिक कोंकणी क्लासेस पासून आम्ही 2 वर्ष आयोजित करता. शिकपाक इंटरेस्ट आसता. आमचे गोंयकार चड शिकोंक सोदिनात काय. आता सगळे इंग्लिशीन शिकवले ते. पूण दुसरे भाशेचो लोक येता. कसले? आमचे मँगलोरियन सोडून दी. पूण आमचे कोंकणी उलोवपी न्हू. आमचे कोंकण पट्टीतले न्हू. पूण दुसरे जावं केरळाचे जावं. आणि चड करून म्हाका दिसता आमचे हिंदू भाव आसात ते पासून त्या वर्गाक येतात. कित्याक तांकां रोमी पासून शिकोंक जाय. ते देवनागरीन जाणात पूण तांकां रोमी पासून तांकां शिकोंक जाय. पूण आमची भास म्हणजे रोमन तांकां शिकोंक नाका. ही दुखाची गजाल. आणि हांव जेन्ना एक कोंकणी वर्ग लागीं 15 ते 20 लोक येतात. 15-20 लोक. बरं, वायट ना न्ही. 15 ते गोंयांत सुद्धा कोंकणी शिकपाक एकदम कठीण आता ह्या दिसांनी. तुका 1-2 क्लासीस असतात, थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्र आणि असले. I've been trying to convince some friends to have Konkani lessons online. पण आतापासून accepting few efforts. एक भुरगो आसा, he was started one youngster.
आतापासून जावंक ना. आणि दुसरी म्हटल्यार आता कोंकणी वर्ग आम्ही शिकयता सजमून आमची पुस्तकां ते वाचतले म्हणून ते आता फावस्ट बाब येतात ते संपाद बी जावन आसा गोवन रिव्यूचे आनी गुलाबाचे. तर आमचे हे सपन कितें एक तरी पुस्तकात ते वर्गणीदार जावंक सबस्क्रायबर वर्गणीदार जावंक. ओके ओके ओके. वर्साची वर्गणी भरून तर ते एक पुस्तक तर तेंच्या घरान घेतले जाल्यार मेजर एक कोंकणी पुस्तक म्हणून त्यांची भुरगीं घोडेक शिकत. पूण हे पासून आमचो लोक करूंक तयार ना. बरें. वर्गणीदार जेन्ना जातलो आनी एक पुस्तक आमच्या घरान आसतले तेन्ना ते पुस्तक उबारून तो भुरगो वो तुमची घरची कोंकणीचो मूग त्यांच्या काळजांनी रिवोंक शकता. You were talking about your place in Asgaon. तुम्ही आसगाव कसे पावले आणि आदे कोंकणी स्पीकिंग इज दे कोंकणी स्पीकिंग सोगोड लोक फुल विलेज सोगोड लोक आमचो थिंगा कोंकणीच उलयतात. सोगोड लोक योला गांवकारचो म्हापसा सांबे तुम्ही खंयसरले? हांव आसगांवचोच. ना पूण गांवकार बिकॉज मेनी पीपल इन दोज एरियाज हॅव ऑल्सो मायग्रेटेड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ गोवा न्हय. हॅव यू ऑल मायग्रेटेड ऑर नो? आमकां वेंगुर्ले आमचे खानदान आमचे फॅमिली म्हणजे वेंगुर्लेकार म्हणटात. वेंगुर्लेकार आमचे पूर्वज वेंगुर्लेचे म्हणून आमकां वेंगुर्लेकार म्हणटात. पूण जायते आमच्या गांवांत जे आलेले ते बार्देसकार पेडणेकार मोर्जेकार आहात मायणकार आसात ते भाशेन जायते जाण आसात. बरें. सो फ्रॉम द गोवा बॉर्डर आसगांव कितले पयस पडटा? लागी गोवा बॉर्डरसान कमीत कमी 20-25 किलोमीटर आहा. इतलेच? हय. आणि आमचे फिरगोज साफराचे साहेबाची गोंयच्या साहेबाची हांवें आयकले आमचो फामाद कातोरीस मिंगेल रोड ताचेर लोगीण पासून आमचे इगोजेन जाल्ले म्हणून. तेन्ना ते तेंपार देयर वर स्ट्रिक्ट लॉज अबाउट मॅरेज इन गोवा. सो माय ग्रँडमदर हू वॉज 17 ऑल्सो हॅड टू गो टू सावंतवाडी टू गेट मॅरेड इन दोज डेज. दिस वॉज मे बी आमच्या आसगांवच्या इगोजेंची खबर. आणि आता 2014 100 वर्सां जाली. त्याच्या उपरांत आमचे इग्रोज मोजाराक आयले आनी आतां उक्तावणी जावपाची आसा मायाचे 15 तारखेर 2018 वर्सा आमची नवी इग्रोज मारल्या. तर तुमकां सगळ्यांक म्हजें आमंत्रण आमची इग्रोज येवन पळोवंक. आनी व्हडांतली व्हड गजाल म्हणल्यार थिंगासर वेलंकनी सायबिणीचे देवस्थान चलता. एक पिलग्रीम सेंटर कसो जालेलो आमची इग्रोज. तर जाय तो लोक गोंयचो पासून थिंगासर वस्तू करता. 9 दीस नव्यानं करून येता. एक व्हड खुशालकायची खबर. आणि ती खुशालकाय आमकां फावो केल्या. आता तो आमचो सिंधुदुर्गाचो बिशप आसा बिशप ऑलेन बरेटो तो आमच्या इगोजेन आसलेलो त्या वर्सान 75 इयर्स आमची समोर उरलेली तेन्ना. गेबल हांव एक विचारूंक सोदतालो की मुंबयांत तुका कोंकणी शिकपाक नाजाल्यार रोचपाक एकदम कठीण काम न्ही. कित्याक तुम्ही यू आर लायक इन अ सी ऑफ नॉन कोंकणी. यू आर लायक इन अ सी ऑफ मराठी इंग्लीश कितेंय म्हण तूं. पूण तुवें कशें रोचलें? आय नो पीपल लायक इजिदोर डांटेस हू हॅज थॉट हिमसेल्फ कोंकणी सिटींग देर. ही इज नेवर बीन बेस्ड इन गोवा. तो आतां ट्रान्सलेट करपी डिक्शनरी बरोवपी तोले मनीस आसता. तुवें कशें दवरल्या? पळय हांव म्हजो पाय कोंकणीन चिठी बरयतालो पूण देवनागरींतल्यान बरयतालो. तेन्ना सॉरी फॉर इंटरप्टिंग तेन्ना तुका बुकी येताले न्हय हाव टू रायट लेटर्स. म्हाज्या लायब्ररीन एक बूक आसा. पूण ही सुरवातेची गजाल हांव तुका सांगता. हांव कोंकणी बरोवपाक इस्कॉलान आसतना सुद्दां म्हजो पाय देवनागरीन बरयतालो पूण कोंकणी बरयतालो म्हज्या आज्याक. तर आस्ते आस्ते हांवूय बरोवंक शिकलो. हांवूय बरोवंक कित्याक आमच्या इस्कॉलान मराठी शिकयताले. तर म्हाका ते सोंपें आसलेलें देवनागरींतल्यान बरोवपाक. तर हांव म्हज्या आज्याक बिज्याक आनी तेच परी म्हजो भाव मार्शलीन आनी तेजे शेजारी इश्ट बी ते रोमांशी हाडटाले. कोणाची रेजिनाल्डाची रोमांसी एकदम फेमस. ती रोमांसी कितले पयशे पडटाले तेका? म्हाका सुबेज हे खबर ना तेन्नाचे मोल. म्हाका 10-15 रुपया आसताले. 2-3 रुपया न्हू.
म्हज्या हेच्या बरोबर कित्याक हांव जेन्ना हांवें एक गोविंदपुराचो बूक घेतला 1980s 1990s तेन्ना 20 रुपया आहले थोडे एडवर्टिजमेंट जायत घडये कित्याक ते सगळे स्पॉन्सर्ड आनी जॅक ऑफ स्टॉल चड करून ताचे पुस्तकां भायर काडटालो छापतालो पब्लिश करतालो जॅक ऑफ ऑल स्टॉल ऍट बायकला न्हय हांवें एक फावटी एक्चुअली विजीट केलें हांवें थंयसर आनी तेका विचारलें सॉरी फॉर गोईंग ऑफ द पॉयंट तेका विचारलें आनी तुजे कडेन काय आदले बूक काय ना म्हणूंक लागलो ना हांवें म्हटलें ना रे कांयच ना म्हणूंक लागलो मागीर हांव बिश्तो रावलो थंयसर पळोवंक मागीर 8-10-20 बूक काडले तेका ताणें काडले आनी हांवें तेका 200-300 कितें रुपया दिले आनी बूक थोडे आसा म्हजे कडेन आतां म्हजो रेजिनल फर्नांडिसाचो अजून पासून रोमांस आहा एक पेर्दिदा ती निमाणी रोमांस म्हाका पेर्दिदा म्हणजे टेक केअर पेर्दिदा हे म्हाका दिसता टेक केअर व्हॉट डज इट मीन पेर्दिदा एक चेडवाचें नांव पेर्दिदा ओके ओके पेर्दिदा तें पोर्चुगीजच नांव तें बरें ती रोमांस अजून पासून म्हजे कडेन आहा निमाणी रोमांस म्हजे कडेन 25 रुपीज आलेली 25 रुपीज दिस मस्ट बी इन द 80s 90s late 80s early 90s तेन्नाच 90s before he died in 93 or something ताणे खूप काम केलें न्हय विदाउट रियलायझिंग इट पीपल यूज टू वेट फॉर हिज रोमांसेस दे स्टील टॉक अबाउट इट न्हय आय मीन फॉर हिज नॉवेल्स रोमांस मीन्स नॉवेल रोमांस इज नॉट अ नॉवेल ह्या महान मनशाचे वयर हांवें कांतारूय घडलेले आनी कांतारूय म्हणला हांवें एक कॅसेट आयलेली कॅन यू सिंग इट उतर आतां सगळीच उतरां म्हाका याद आहा पळय ते मुनीस संवसारांत येता आपल्या एक मोतीन वावुरता हे भाशेन सुरवात जाता रेजिनल फर्नांडिसाचे हांवें आनी आलन वाज ताणें सेकंड काडलेले हे कांताराक गोवन रिव्यूची हे भायर सरलेली आनी गोवन रिव्यूचेरूय हांवें कांतार म्हणलेले Which were the golden years in your life as far as Konkani promotion in Bombay goes? So that was the era, before... Which? Kenna pasun? पळय हांव म्हणटा 1970s म्हणा 1970 to 2000 ओके 21st century मातशें आलोंक लागले Actually, Gable, माझे हिस्पान जाणे what I feel is that along zale, that's your term. It has shaken up. It has got shaken up. We have to change. We need new ways of doing things. I don't know how we have to find those ways. We can find the ways. तू सांगता ते खरें आमी जायती तोदीत केली गोवन रिव्यू आर्ट फाउंडेशन आमी शिबिरां सेमिनार हाडले वर्कशॉपां केली कोंकणी वर्क घडोवन हाडले कार्यक्रम आयोजीत केले सगळ्या नव्या तरणाट्यांक एकठांय करून आनी ते कार्यक्रम हाडले आमी तरी आमी सुपॉळ जावंक आमकां गोवन ग्राफ मुंबयत आमकां बंद करचे पडले नो आय कॅन अंडरस्टँड 2013 म्हाका सारकें समजूंक जाता की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इट इज नॉट इजी इन अ सिटी लायक बॉम्बे without government support with people scattered all over the place it is a tough job to promote a language which is coming from 500-600 kilometers ना पूण आमकां लोकांचो आधार मेळलो जाल्यार आमी फुडें वचपाचे लोकांचो तेका मेळोंक जाय सपोर्ट ना जाल्यार आतां पुस्तकां काडटा आमी सीडी काडटा आनी वर्कशॉपां करता तर त्या हेका आमी जे आयोजक तेका लोक तर येनात पाठिंबो दिनात जाल्यार आमचो वावर फुडें वचो नाजो बट वॉट अबाउट इन्स्टिट्यूशन्स लायक द चर्च फॉर एक्झाम्पल इग्रोज हा पळय आयज काल इगोजांनी पाद्री तुका सपोर्ट करिना आनी कोंकणीक जाल्यार म्हाका दिसता पांयां दोळा मोचलेल्या भशेन कोत्तात ते कितें पांय दोळो कितें वॉट इज द सेइंग what is the meaning of that they're stamping stopping mother tongue probably they don't understand it probably they don't feel the need for it probably that ते समजतात इंग्लिश आमची मदर टंग आनी जेजू इंग्लिश उलयला अशें दिसता तांकां कोंकणी उलोवंक ना असो पूण एक टायम फाल्ले केन्ना सगळे पाद्री बी डिक्शनरी बी बरयताले न्ही देर इज वन 4 लँग्वेज डिक्शनरी कोंकणी इंग्लिश जर्मन आनी पोर्तुगीज हांगासर काडले सालिगांव सेमिनरी जस्ट अप द हिल दे सो आतां ते दीस मातशे देव येयला इन गोवा देर आर स्टील प्रिस्ट हू आर लायक promoting it quite a lot फादर वास्को रेगो हांगासर सगळे हांगा पावल्या ते आतां पळय फादर वास्को रेगो फॉर एक्झाम्पल फादर काश्मीर आमचो हू पास्ट अवे रिसंटली गांव पावतो सालिगांवकार फादर काश्मीर हांव तुका तेच विचारूंक सोदतालो फादर काश्मीर
म्हजो पाय खो. आय सी. खंयच्या पॅरिशान? आमच्या विक्टोरिया पॅरिशान ताणें 10 वर्सां काडल्यान. माहीम विक्टोरिया पॅरिशान. ओके. 10 वर्सां आलो आनी ताका म्हजो जायतो मोग आलो. म्हज्या घरा पासून येवन बसलो आनी जायते फावट फोन बी करतालो. हांवूय ताका करतालो फोन. फादर काजमिनो तेजो मोग म्हाज्यान विसरूंक जावना. सो 2 लास्ट क्वेश्चन्स. सपोजिंग तुका कोण बॉम्बेतल्यान कॉन्टॅक्ट करूंक जाय or they want to call you over to their parish or to their center, are you willing to take your books and your spices? Yeah, very well. No issues. पण ते भाशेन जायते जाण सांगतात आनी उपरांत मागीर तांची खबरूच आसना. मातशें अरेंजमेंट सपोर्ट करूंक जाय ग्राउंड लेवलाचेर. हय, हाच्या तेंच्यांनी तर म्हाका आपवणें दिलें जाल्यार हांव केद्या वेळार रेडी आहा म्हणटा ते भाशेन वचोन थिंगासर म्हजी सेवा दिवपाक. आनी चड करून कोंकणी मळार. लोक तुका कॉन्टॅक्ट कशें करूंक शकतात? हाऊ डू दे कॉन्टॅक्ट यू? म्हजे लागीं मोबायल आहा. मोबायलाचेर कॉन्टॅक्ट करूंक शकतात. नंबर 9820494439. email gable_1960@rediffmail.com. So we know which year you're born in. Yeah. At rediffmail.com. Yeah, at rediffmail.com. Thank you so much for all your time and I'm wishing you all the best. देव बरें करूं. कितेंय सपोर्ट करूंक जाता जाल्यार डोंट वरी, तें कांयच भियेनाका. हय, तुमी म्हाका तुमचो आदार दिलेलो आहा. ना, कित्याक आमकां हांगासर सोंपें पडटा. सी ऑल द बुक्स एंड ऑल आर विदिन क्लोज रेंज, वेदर दे आर पब्लिश्ड बाय अस or someone else. That's not the point. I'm looking forward to one day coming to Bombay, taking part in your sale at Mahim or at some other church. Yeah. Sir is down. Ek disa. All the best. Thank you. Dev Barakru and thank you for sharing your time with us.